जगांतल्यान गेले की गोंयान कोल हँडलिंग आपण कमी करतलो आणि ते केन्नाच वाडपाक दिवपा ना. ताच्या नंतर आमचो ताज्या पदाचेर विराजमान जाल्लो दोतोर सावंत म्हणून ताणें 2020 सांगलें की गोंयच्यान जे कोल हँडलिंग आसा एमपीटी वेले ते कोल हँडलिंग कमी करतले. 2020 ताणें सांगलें की आपण कोल हँडलिंग कमी करतलो आणि ऑल्टरनेट टुरिझम प्रोजेक्ट थंय हाडपाचो प्रयत्न करतलो. पण ताच्या नंतर जो एनपीटीचो चेअरमॅन आशिल्लो हाणें सुद्दां जानेवारी 2021 सांगलें की जे डिसिजन कॅबिनेटान घेतिल्लें आसा गोंयच्या ते डिसिजनाचेर विचार चालू आसा आणि तांचे जे एमपीटीचे हायर अप्स आसा तांचे कडेन डिस्कशन चालू आसा. ते डिस्कशन जातकीर जे डिसिजन जातलें ते आमी गोंयच्या लोकांक कळयतले अशें ताणें सांगलें. पूण हें सगळें सोडून जेन्ना 2023 सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान एनपीटी बर्थ नंबर 5 आणि 6A चेर कोल हँडलिंग वाडोवपा खातीर क्लियरन्स दिलें. एका सायडीन गोंयचो मनीस प्रत्येक मनीस कोला अगेन्स्ट उबो आसा. जरी तो सरकारा अगेन्स्ट ओपनली येवना पण तांकां प्रत्येकाक खबर आसा की कोल हँडलिंग जालें की गोंयचे सैम गोंयचे लोक काबार जातले, गोंयचे एनवायरमेंट काबार जातले. अशें आसतना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान डबल इंजिन सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या एमपीटीक दिलें आणि आज ते कोल हँडलिंग वाडत आसा. कोल जेन्ना 4 लेन जाताली ताचे नंतर डबल ट्रॅकिंग जातालें. गोंयचे सगळे एक्टिविस्ट, गोंयचे सगळे लोक, काँग्रेस पार्टीचे लोक, आम आदमी पार्टीचे लोक, गोवा फॉरवर्डाचे लोक सदांच सरकाराक सांगताले की हे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें जे काम आसा ते खंय तरी कोल हँडलिंगा खातीर जायत आसा. पण ते सगळें डिनाय करून फ्लॅटली तोंडार फटींग उलोवपी हे सरकारान सांगलें की ना ते तशें ना. आणि सडनली मागीर 2023 तांच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवन आज त्या एमपीटीचेर कोल हँडलिंग वाडपाक लागला. हाचो परिणाम कितें जातलो? ज्या मार्मागोवाचो आमदार पयलीं काँग्रेसीन आसतना सदांच दीस रात बोवाळ मारतालो की कोल हँडलिंग आमच्या सगळ्या मार्मागोवाक काबार करतले, वास्कोक काबार करतले, तो आज सत्ते बरोबर आसा. जेन्ना परत निवडून आयलो ताच्या नंतर जोपर्यंत तो बीजेपीक जॉइन जावना तोपर्यंत ताणें एक सादी म्हणजे जो मनीस सकाळी आनी सांजे वेळाचेर उठून कोला अगेन्स्ट आवाज करतालो तो मनीस निवडून येतकीर एक सादी प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां त्या मनशान घेवना. आणि म्हणूनच 5 मार्च 2024 ह्या दिसाक थंयचे जे वास्कोचे कावन्सिलर आशिल्ले ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ह्या आमदाराक प्रश्न केलो की तूं पयलीं जो कोल हँडलिंगाचेर उलयतालो तो आतां कितें जालें? संकल्प बाबान क्लियर येवपाक जाय. आतां सेटिंग जालें काय कितें तुजें एमपीटी बरोबर हें ताणें सांगपाक जाय. जो विश्वासघात ताणें मार्मागोवाच्या लोकांचो आणि गोंयच्या लोकांचो केला ताच्या खातीर म्हाका दिसता ताणें खरें तर हाज्या मुखार इलेक्शन लडपाचें सोड, ताणें आजूच रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. गोंयची जनता म्हाका दिसता खूब सुज्ञ आसा, हुशार आसा. तांकां कळपाक जाय की हे डबल इंजिन सरकार हे कोल हँडलिंग काबार करपाना पण वाडयतलें आणि गोंयच्या सैमाक, गोंयच्या लोकांक त्रासान घालपाक खंयच फाटी फुडें रावचें ना. म्हणून मागता इतलेंच गोंयच्या लोकां कडेन ताणें हाचो विचार पुरेपूर करचो. लास्ट एक पॉइंट जो हांवें सुरवातेक सांगिल्लो, जो मायनिंग बंद जाला ते श्रीपाद नायक जो एक डेलिगेशन घेवन आमच्या राष्ट्रपतीच्या मुखार गेल्लो सांगून की मायनिंग बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करपाचें म्हणून ताचो निकाल, ताचो रिजल्ट कितें जालो ते लोकांक सांगचें तेणें. मायन ओनरांक आमचो कांयच फर्क जावना. हो फूल जो मायनिंग बंद केला तेजो इम्पॅक्ट जाला ह्या बारीक लोकांक जे फूल मायनिंग बेल्टान who are earning their daily bread through this mining आणि मायनिंग डिपेंडन्स. तांकां रस्त्यार उडयले आणि तांकां परत एवरी इलेक्शन, लास्ट इलेक्शनान 2019 तेच सांगलेलें ताणें परत आमी बेगीन ताबडतोब इलेक्शन जायना फुडें मायन स्टार्ट करतले.
2022चे इलेक्शन आता 24 जाले त्याने ताच सांगलेले गव्हर्नमेंटान बेगीन आता इलेक्शन जायना फुडें आम्ही हे मायनिंग स्टार्ट करतले. डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन सरकार सगळे तांच्या हातीन आसा मशिनरी. पुणे मायनिंग जे ताणीच बंद उडयल्ले ते मायनिंग स्टार्ट जावपाचो कसलोच तेंचो प्रयत्न जालो ना आणि हे सगळे असफल जावन ते आमचे बावडे भाव भयणा रस्त्यार आसा. देव बरें करूं. मायनिंग बंद झाले आणि ते सरकारान उडयले, सुप्रीम कोर्टान उडयले आणि कोण उडयले. पण ते मायनिंग बंद झाले उपरांत कितलीशीच इलेक्शनां जाली. पंचायत इलेक्शन जाले, झडपी इलेक्शन जाले, विधानसभेचे इलेक्शन जाले, आता लोकसभेचे इलेक्शन आसा आता. प्रत्येक फावटी त्या लोकांनी तुम्ही तांची बाजू घेता पण त्या लोकांनी कोणाक मतदान केले प्रत्येक फावटी त्यांनी तांचेर अन्याय जावन तुम्ही तितले झगडून करून ते लोक मग तांकांच मतां दितात. ना ते लोकांक फटयतात. इलेक्शन आयले की लोकांक एक बाजू मांडतात की हे मायनिंग आम्ही आता ताबडतोब हे जाले कितें ऑक्शन म्हणून करतात आणि कोणाक लेटर म्हणून दितात मायनिंग स्टार्ट करपाक आणि तांकां फटयतात. हाचोच उल्लेख करून आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला. तुम्ही हे फुटींगपणा करतात लोकां मुखार ते बावडे बारीक लोक तांकां समजना आणि आमचो कायदो जावन आसा ते फुटींगपणा करतात तितले फावटी ही फुटींगपणा आमच्या लोकांच्या फुडें हाडपाक आणि तांचे नदरेक हाडून लास्टाक लोकांक करून येतले. कित्याक when a lie is repeated 100 times it looks like the truth to the people but people you cannot fool all the people all the time. This is the last tagline. You cannot fool all the people all the time. This is what is going on. आणि एकाच लागून आम्ही परत हे लोकांच्या बाजू घेतल्याच हेचे फुडें सुद्धा कित्याक हे बारीक लोक जे we want mining, we want sustainable mining, we want mining as per the Supreme Court guidelines with the correct cap. काय चाली त्याचे हे फुडें उलोवपाक शकना आनी उलयचेच ना पूण हे सस्टेनेबल मायनिंग एज पर द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स तेच तांचे कडेन कित्याक स्टार्ट जायना काय कितें ताचेर आनी कितें तेंचे प्रोग्राम आसा हे मायनिंग बनवता. गोंयचो लोक, गोंयची जनता आणि गोंयचो मतदार इतलो पिसो काय म्हणटा हांव. ना गोंयचो मतदार पूर्ण तरेन चातूर आसा कसो फटावलो आणि तो? तेणी फटवना ते फटयतात कित्याक हे डबल इंजिन सरकार तांकां बुलयतात कितें सांगून की बेगीन एवरी ह्युमन बिईंग हॅज गॉट सम लिटल कन्सिडरेशन की बाबा जातलें दिसता जातलें अशें दिसता म्हाका आनी तुकाय जाता ते केन्ना कोणें कितें आमी कितें ऑफर जातात कितें जातात आमी फटवना आनी फटवतात अशें ह्युमन बिईंग इज प्रोन टू दॅट ऑल्सो बट वी विल नॉट स्टॉप एट एक्सपोजिंग ही फटींगपणाची बीजेपीची गव्हर्नमेंटाची आणि म्हाका जरूर खात्री आसा की हे फावटी लोकांक सारखे कन्विन्स जाल्यात की हे मायनिंग आणि मायनिंग डिपेंडंटाचेर कसलोच तांकां हितून रिलीफ मेळचो ना आणि हे मायनिंग स्टार्ट जावचें ना. दॅट इज द ट्रूथ ऑफ द मॅटर एज ऑफ टुडे. पण या पावटी ते फटवते ना कशेंच पडवचें ना आणि ताणी पळयलां मायनिंगाचोच न्यू इश्यू गोंयाभर करप्शन पळय जाला ते ताजो उल्लेख हांवें करूं ना. तुवें आयकलां ते दिगंबर कामतीन सांगलां फुलकार खाजेकार आणि सगळे तांकां कशें भिकेक लायला तांकां पेजेक लायला आतां गद्दारांक ती दुसरी बात. थँक्यू व्हेरी मच.